खण प्रश्नाचेर नवे मुख्यमंत्र्यान धरलो आदल्या मुख्यमंत्र्याक जापसालदार. प्रमोद सावंत म्हणटा खणींच्या लिजांचे नूतनीकरण बेकायदेशीरपणान केल्ल्यान खणींचेर आयली हावळ. लोकसभा वेंचणुकीच्या प्रचाराक आयला वेग. अपक्ष उमेदवारांनी उक्तायला वेचून येवपाचो विश्वास. केस्तांवां आडावंक गेल्ल्या बारधन्याकय बडयलो. अपहरण करून जिवेशी मारपाचो प्लॅन पुलिसांनी लायलो उधळोवन. पेडणेकारांनी रंगयलो शिगमो. सांस्कृतीक आनी कलात्मक कार्यावळींनी चांदेल धारगळच्या नाटक मोग्यांक दिली नाटकांची मेजवानी. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. खणीचो प्रश्न आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान वाडयलो असो आरोप करत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पार्सेकाराक दोशी थारायलो. सर्वोच्च न्यायालयान गोंयांत खणीचेर बंदी हाडिल्ली, पूण पार्सेकारान कायद्या भायर वचत लिजांचें नूतनीकरण केलें अशें सावंत म्हणटा. दाभाळा भाजप कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन करपी बसकेत प्रमोद सावंत उलयतालो. खणींचो प्रस्न खरें म्हणल्यार काँग्रेसीक लागून उप्रसलो. उपरांत कांय तेंपा खातीर खणी सुरू जाल्ल्योय बी, पूण सरकारान लिजांचें नूतनीकरण सुरू केल्ल्यान प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया मुखार पावलें आनी लिजांचें नूतनीकरण बेकायदेशीर अशें कोर्टान जाहीर केलें अशें तो म्हणटा. सगळ्यो गजाली आसा आमी समजून घेतल्या. हांव आयच्या सुवातेक एकूच सांगता की थोडोसो संयम बाळगप हो अत्यंत गरजेचो आसा. कारण हो विशय काँग्रेसवाल्यांनी करून दवरला. आतां हितून आमी म्हणटा आनीक थोडेशे जर कितें जालां आसत सुप्रीम कोर्टा खातीर जालां. कोण सुप्रीम कोर्टान गेला आनी कितें जालां तुमकां खबर आसा. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेणी आउट ऑफ द वे वचून ती लिजां म्हणजे सायन केली ताजेर केस सध्या वाट्याचेर म्हणजे ते आयज कोण उलयना. कारण ताजेर लोक आयुक्तान केस फायल जाल्या. तो लोक आयुक्तांची केस अटेंड करता कित्या खातीर तर बायणी भागांतल्या जनते खातीर. आनी हे सगळे जर आयज विशय सोडूंक शकता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे विशय सोडूंक शकता. आनी आमी नक्कीच हो विशयांतल्यान सुटका करतले. त्याची थोडो कळ सुद्दां थोडोसो संयम बाळगात. आमचे विश्वास दवरात त्या विशयांतल्यान निश्चितच आमी सुटका करतले ही म्हाका खात्री आसा. दाभाळच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकर. नावेली शिकेटी मजगती जातल्या उड्डाणपुलांचे काम थारावचे असो थाराव आयतारा जाल्ले नावेलीचे ग्रामसभेत पास केला. लोकांक नाका आसतना बळजबऱ्या ताचें काम चलिल्लें. हो उड्डाणपूल नावेली ते सिंकेटी रस्त्याक तेंकता. नावेली पंचायतीच्या सरपंचान उड्डाणपुलाच्या कामाचेर बंदी हाडची असो थाराव ग्रामसभेन घेतलो. नावेली ग्रामसभेन 2019 ते 2020 वर्सा खातीरचें बजेटय संमत करून घेतलें. लास्ट ग्रामसभाचेर आसले एक इशू आसलो वेस्टर्न बायपास. सो ग्रामसभा मेंबरान एकूच क्वेश्चन रेज केले तेन्ना सरपंचाक सांगलें तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर सर्व करूं म्हणून. ती म्हणल्यार आमचे पंचायताक तेमी सांगलें कसो बायपास वेस्टर्न जो सालपेत तोड्यांतल्यान येता स्टील म्हणजे ते खांबे काडून तेजेर येता तो प्लान सबमीट कर म्हणून. कित्याक इन रियलिटी पळयल्यार ते सारके तेजे खांबे रोडाक तेंगे येयले आहा जो नावेली टू सिकेटी रोड गेला. सो तेका लागून पंचायतान म्हाका सरपंचान आयज ग्रामसभेक सांगलां तेंकां स्टॉप वर्क नोटीस सर्व केल्ले ते रीड करून दाखयला पूण आजून रिप्लाय कांय येयला ना. सो हेजेर आतां आमी ग्रामसभा मेंबरांनी सरपंचाक सांगलां तेका परत रिप्लाय दी ना तर तेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. आनीक जाता जाल्यार बायोडायवर्सिटी जी कमिटी आहा नावेली बायोडायवर्सिटी कमिटी ह्योय कमिटीक ते सालपेन लेगान बायोडायवर्सिटी जी डॅमेज जाल्या फिलिंग बी करून हेजेर रिपोर्ट सबमीट करचो म्हणून ग्रामसभा मेंबरांनी आयज रेज केला. एजेंडा आहलो इज बजेटा वयर आनी प्रोसिडींग कन्फर्म करपा लास्ट मिटींग. सो प्रोसिडींग कन्फर्म करता तो आमगेले तेजेर लास्ट टायम आमी ते जानेवारी ग्रामसभा मिटिंगेक आमी वेस्टर्न बायपासा हें केल्लें डिस्कशन केल्लें. तेजेर तेमी फक्त हें केलां तेजेर रिप्लाय केली काय आमी विचारलें. सो आमी तेजेर तांकां सांगलां आमी फकत ते लॅटर केल्ली वेस्टर्न बायपासा तांकां काम स्टॉप दवरपाक तेंगे पयलीं प्लॅन बी सबमीट करपाक. सो टील ते सबमीट केलें ना. सो ते ग्रामसभा मेंबरान डिस्कस केल्यार म्हणजे तांकां परतून रिसेंड करपाक ते वर्क कंप्लिटली स्टॉप करपाक आनी तेगे प्लॅन सबमीट करपाक. नावेलेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. मेर्शेचो विश्वंभर शिरवयकाराक जिवेशी मारपाचो यत्न करतल्या मेर्शेच्या 4 तरणाट्यांक पुलिसांनी धरल्यात. FIR नोंद जातकच ओल्ड गोवाचो पुलीस निरीक्षक जिवा दळवीन 2 वरां भितर कारवाय करून आरोप्यांची गच्ची आवळ्ळी. आयतारची ही घडणूक. पुलिसांनी दिल्ली माहिती प्रमाण गवळेभाट चिमला विश्वंभर शिरवयकाराच्या बार्रा भायर झगडी जाल्ली. ती आडावपाचो ताणें यत्न केल्लो. झगडी करपी थंयच्यान गेले पूण परत येवन ताणें विश्वंभराचेर हल्लो केलो. ताच्या रेस्टॉरंटाची नासधूस केली.
उपरांत ताका स्कुटरीचेर बसोवन पयस व्हरून मारपाच्या हेतान उबारून व्हेलो. ह्या अपहरणाची माहिती मेळटकच ओल्ड गोवा पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करत शिरवयकाराक सोडयलो आनी अनार वाघमोडे, चेतन वाघमोडे, विनायक वाघमोडे आनी गिरीश फातर्पेकार ह्या आरोप्यांक ताब्यात घेतले. पुलीस फुडलो तपास करतात. गोवा 365 ब्युरो पणजी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेंचणूक आचारसंहितेच्या नांवान पारंपरीक संस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळींनी आडमेळी हाडूं नाकात, फोंडेच्या विठोबा देवस्थानान वेंचणूक आयोगा कडेन मागलां. वेंचणूक आयोगाची कारवाय राजकी घडामोडी मेरेनच मर्यादीत दवरची अशें तांचें म्हणणें. गोंयांत लोकसभा आनी विधानसभेच्यो पोटवेंचणुको जावपाच्यो आसात. ते खातीर आचारसंहिता लागू जाल्या. ते प्रमाण वेंचणूक अधिकारी गांवांनी भोंवन वेगवेगळ्या कार्यावळींचेर नदर दवरतात. गरज थंय कायद्याच्यो मर्यादा घालून दितात. पूण आचारसंहितेच्या नांवान परंपरेन चलत आयिल्ल्यो धर्मीक संस्कृतीक कार्यावळी आडवच्यो न्हय अशें फोंडेच्या वर्सा बाजारचे विठोबा देवस्थान समितीक दिसता. आमची वर्सांपूर्वी एक नाटक आसा. एका तेणी आमकां जी पारंपारीक जी कितें देवस्थान आसा आमी जेन्ना एप्लाय करतले, आमी अशें म्हणिना आमी एप्लाय करतली संस्था, तुमी आमकां परमिशन दिवंक जाय. जी काय ज्या देवस्थानाक आतां आडेचें कितें करता कोणी जावं त्या देवस्थानात पारंपारीक हितून कोणी तरी इंटरफेर जावन पॉलिटिकली कितें जाता जाल्यार तुमी ऑब्जर्वर न्ही, तुमी हाडया. ऑब्जर्वर म्हणजे हाडवर तर तुमी येता तर मागीर बंद करून म्हणटले. गौरीश कोलवेकार, उदय तिळवे, गौरीश वेरेकार, संदीप वेरेकार, प्रशांत वेरेकार ह्या देवस्थानाच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिशदेत ही मागणी केली. पळयात. तेन्ना तेजेर सरकारान मुखार खंयचेच देवाचे आनी धार्मीक कार्य जे आमचे पारंपारीक आसा थंय तेणी इंटरफेर जावचें न्ही, तेंचो आडथळो तांकां येवपा येना. तेणी जाय जाल्यार तांकां पयलीं मार्गदर्शन करप, तुमी एप्लाय करा. आतां हो मामलेदार हेणेन आमचे कडेन शपथ घेतली रजिस्टर देवस्थानाचे. ती परंपरा केन्नाच्यान आसा. 100 वर्सांचे तर पयलीं आमचें रजिस्ट्रेशन आसपाक जाय. धार्मीक गजालींनी अडथळो केन्नाच हाडचो न्ही. तेजी परंपरा पळोवची कितली फाटल्यान आसा. ते आजून इलेक्शनाक लागून आमी विरोध करता दिता तुमी हाडया. ती परंपरा पळोवन परमिशन दिवचें आनी तुमी वच धरचें तेजेर की खरेंच थंय कितें तरी पॉलिटिकली चलना जाल्यार तुमी नक्कीच हाडया. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. रस्त्यावेल्यान येरादारी करपा परस उदकांतल्यान चडांत चड म्हालाची येरादारी करपाच्या पर्यायाचेर विचार जावपाक जाय अशें पोर्ट स्टेट कंट्रोलाच्या इंडियन असोसिएशन मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंगाचो सचीव डी मेहरोत्रान म्हटलां. दर्यांतल्यान कार्गो येरादारी करपाक खर्च कमी येता आनी प्रदूशणय चड जायना अशें ताचें म्हणणें. 56व्या नॅशनल मॅरीटायम दिसा निमतान बायणाच्या रवींद्र भवनात जाल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा आणि कस्टम आयुक्त आर मनोहर ह्या वेळार हजर आशिल्ले. We have got a multi-lane 7,500 kilometer long highway, the natural highway of a sea coast. But we are carrying all our goods in trucks. China has made use of its coast and increased its seaborne cargo by 1,000 times in the last 15 years. We have just managed to double it. If we carry 10,000 tons of cargo from Bombay to Goa in a ship, it arrives in 19 hours, say one day, and consumes 10 tons of heavy oil, which is burned about 8 or 10 nautical miles away from our coast. If we carry the same cargo in trucks, we need 833 trucks. Each one burns 600 liters of diesel, high-speed diesel. The total tonnage of fuel required to move this cargo by trucks is 800 tons as compared to 10 tons on a ship. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सुमार 4.5 लाखांचे भांगार फारायिल्ल्यान मडगांव पुलिसांनी आयतारा कर्नाटकाच्या एका तरणाट्याक धरलो. गोंयच्यान भांगारा दुकानांतल्यान वस्ती फारावन तो कर्नाटका पळून गेल्लो. मडगांव पुलिसांनी कारवाई अंतर्गत कर्नाटका वचून ताका धरलो आनी मडगांव पुलीस स्टेशनान हाडलो. मडगांवचो पुलीस निरीक्षक सागर धाटकार सांगता ते प्रमाण अब्दुल जमादार हो 24 वर्सां पिरायेचो तरणाटो
मडगांवचो भांगराकार स्नेहल दिवकाराच्या दुकानात गेलो. गिरायक आशिल्ल्याचे दाखयत ताणें 3 मुदयो, 2 नेकलेस आनी 1 ब्रेसलेट अशें सुमार 4.5 लाखांचे भांगर थंयच्यान उबारलें. And we got reliable information that the accused is in Karnataka. Accordingly, a team is formed consisting of PSI Harish Rao, Police Constable Gorak and Bablu, and they were sent to Karnataka, Halia, and with the help of Halia police, accused is taken into custody along with the stolen articles, and he is brought at police station. Further inquiry in progress with PSI Sagar. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिगमो पेडणेकाराच्या शिरंतरान भरसला. कलेच्या आविष्कारान ताचें चैतन्य रूप अणभवपाक मेळटा. पेडणेचो शिगमो वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. शिगम्या निमतान पेडणेच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पुराणीक तशेंच इतिहासीक नाटकां नाटक मोग्यांक पळोवपाक मेळ्ळीं. पेडणे म्हाल कलाकारा खातीर फामाद. नाटकां म्हणल्यार पेडणेकारांचो स्वास. पेडणे तालुको महाराष्ट्राचे शिमेचेर आशिल्ल्यान महाराष्ट्रांतल्या लोकांचे दैवत आनी सेक्युलर राजा शिवाजी महाराज आनी मनीसपणाचो धर्म सांगपी संतांचें पेडणेकारांकय भोव आकर्शण. देखून ह्या वाठारांत पुराणीक आनी इतिहासीक नाटकां व्हडा संख्येन जातात. बिरेस्तारा चांदेल गांवांत यशायनी दशावतार नाट्य मंडळाचें जाल्यार शुक्रारा महादेव हरमलकाराचें योगी पावन मनाचा हें संगीत नाटक सादर केलें. पळयात तातूंतले कांय देखावे. ऑशेलबाग धारगळच्या तरुण हौशी नाट्य मंडळान शिगम्या निमतान सिंह गरजला रणी हें इतिहासीक नाटक प्रभावीपणान सादर केलें. हें नाटक रामदास परबान दिग्दर्शीत केल्लें. पळयात तातूंतलीं कांय दृश्यां. आम्हाला जाळ्यात पकडण्यासाठी यवन सरदार लाखोच्या संख्येनं प्रत्येक मोक्याच्या जागी ठाण मांडून बसले आहेत. यात आमचे कित्येक विश्वासू सरदारही सामील आहेत. याच आम्हाला खरंच ज्यांच्या भरवशावर आम्ही रण मैदानात उतरायचं तेच आमचे सगळे संबंधित सरदार देव देश आणि धर्माला तुच्छ लेखून यवनांना जाऊन मिळाला. बंड फितुरीचं विष चारी बाजू जबान बंद करा आणि पुरंदरावर कोणतं कारस्थान रचण्यात आला तेवढा सांगा. तुझ्या पिताचा त्याला तू राजकारण म्हण अथवा कारस्थान. ठीक आहे. परकीयांच्या जाशात स्वतःचा हित सोडणारे चंद्रराव होय आम्हाला कोणत्या हिताच्या गोष्टी सांगतायत एवढं कळू द्या. चांदेल आनी धारगळच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. शिकेरी मयेच्या विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या वाठारात 30 फूट उंचायेच्या विठ्ठल रखुमाईचे नवी मूर्तीची स्थापना जावपाची आसा. तिची पायाभरणी आयतारा मयेचो आमदार प्रवीण झांटये आनी मूर्ती घडोवपी संजय गांवकाराचे उपस्थितीत जाली. शिकेरीचे ह्या मंदिराचे खाशेलेपण म्हळ्यार हांगा सगळ्या धर्मियांक उक्ते दार आसतले. तशेंच बायलां आनी दादले हांच्या मदलो भेदभाव हांगा नश्ट जाल्लो दिसतलो. मठाचो संस्थापक आनी स्वामी पुंडलीक होबळे ते विशीं माहिती दिता. आम्ही निर्णय घेतलेलो आसा. माझे मित्र तथा शिष्य आमचे संजय गांवकर यांच्या हस्ते हांगासर विठ्ठल रखुमाईची भव्य प्रतिमा 30 फूट उंचेची म्हणजे आकर्षण अशा तरेची विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती आम्ही हांगासर घडोवपाचो आयज पायाभरणी केली. आणि ही पायाभरणी केल्याच्या नंतर जगातले एक वैशिष्ट्य अशा तरेचे आम्ही ते काय केल्ले आसा. त्याचप्रमाणे विठ्ठल रखुमाई वांगडा साधू संत, त्याचप्रमाणे योगी, ऋषीमुनी आणि अत्याधुनिक संत ते खंयच्याय धर्माचे असो, मुसलमान धर्माचे असो, ख्रिश्चन धर्माचे असो, सकळा असी येथे आहे अधिकार. कलियुगी उद्धार हरीच्या नामे. कुणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे.
खंयच्या जिवाचो मत्सर जायना हीच त्या खरी भगवंताची पुजा. प्रत्येक धर्म हे त्या भगवंता कडेन वचपाची जी वाट दाखयतात. तेन्ना आमच्या साधू संतांनी जो पंथ माझे सद्गुरू माऊली नारायण स्वामी संतिस्तेजुळेचे जगद्गुरू नारायण स्वामी आणि तेंचे गुरू जगद्गुरू सद्गुरू मियाँ साहब मोहम्मद अब्दुल्ला तेंचें नांव आसलें. तेंचे गुरू बाबा मयेकर आनी तेंचे गुरू देव मामलेदार हे अक्कलकोट स्वामी समर्थांचे शिष्य आसले. तर अशा तरेची ही परंपरा आमकां फुडें व्हरपाची आसा. आणि आता पळयात न्यूज राऊंडअप. नेत्रावळीचो पंच अभिजित देसाय आनीक 3 पंच वांगड्या सयत आपले 105 समर्थकांक बरोबर घेवन आयतारा काँग्रेसीत गेलो आनी काँग्रेसीच्या लोकसभा वेंचणुकेक गती मेळ्ळी. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, काँग्रेस जिल्लो अध्यक्ष जो डायस आनी हेर पदाधिकाऱ्यांचे हजेरेत तांकां पक्षांत येवकार दिलो. महत्वाचो निर्णय बाब अभिजित देसायान घेतलो आनी तो म्हणजे तो आनी ताजे बरोबर ताजे 3 पंच, तो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो. ताजे 3 पंच म्हणजे विठ्ठल गांवकार, संतोष नायक आनी प्रकाश भगत हे आज काँग्रेसी भितर सरतात. आज म्हाका दिसता अभिजित देसायान एक अत्यंत म्हत्वाचो निर्णय घेता. ताका ज्या पद्दतीन त्रास दिवपाचो प्रयत्न जाता तो प्रयत्न पळयत जाल्यार हालींच्या तेंपा असो त्रास दिवपाचो प्रयत्न केन्नाच कोणें केलो नाशिल्लो. आमचे खुबशी बगलाटां आयली, खुबशे त्रास आमकां सोंसूं पडले. आमी नेतुलीचे पंचायतीक काम करतना ताका लागून आमी आज जो आमचो फुडारी काँग्रेस पक्ष आसा ते सगळे आमकां बरे भशेन आमकां हेल्प करतले प्रत्येक कामाक. आमचे नेतुले गांव खुबशे जे एग्रीकल्चरिस्ट आसा जावं मायनींग डिपेंडंट आसा, जे फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरीक जे लोक आसा तांकां खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आनी जे आमी सरकारान एक फाटले CRS प्रमाणे हांवें पर्सनली वचून आमी पंचायत मेंबरान मांडले ते इश्यू एकूय सॉल्व जालो ना. मडगांवच्या भाजप युवा मोर्चाचो मुखेली शर्मद रायतुरकारान भाजपा समर्थकांक बरोबर घेवन घर घर चलो अभियान सुरू केला. दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावयकारा खातीर तांणी प्रचार सुरू केला. आयतारा शिरवडेच्या कोलमोरोड वाठारात ही मोहीम केली. 3 आयतारा सावड्ड्या भाजपाची वेंचणूक प्रचाराची सभा जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावयकार, गोंय भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार हे हजर आशिल्ले. खणींचो प्रश्न सोडयतले, पासियस काडात अशें मुख्यमंत्र्यान थंयच्या लोकांक सांगलें. सगळ्यो गरजेच्यो आसा आमी समजून घेतल्या. हांव आयच्या सुवातेक एकूच सांगता की थोडोसो संयम बाळगप हो तुमी अत्यंत गरजेचो आसा. कारण हो विशय काँग्रेसवाल्यांनी करून दवरला. आतां हितून आमी म्हणटा आनीक थोडेशे जर कितें जालां आसत सुप्रीम कोर्टा खातीर जालां. कोण सुप्रीम कोर्टान गेला आनी कितें जालां तुमकां खबर आसा. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेणी आउट ऑफ द वे वचून ती लिजां म्हणजे सायन केली ताजेर केस सध्या वाट्याचे म्हणजे ते आयज कोण उलयना. कारण ताजेर लोक आयुक्तान केस फायल जाल्यार तो लोक आयुक्तांचो केस अटेंड करता. कित्या खातीर तर बायणी भागांतल्या जनते खातीर ताजेर केस चालू आसा. आनी हे सगळे जर आयज विशय सोडूंक शकता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे विशय सोडूंक शकता. आनी आमी नक्कीच हो विशयांतल्यान सुटपाक पडटले. त्याची थोडो कळ सुद्दां थोडोसो संयम बाळगात, आमचे विश्वास दवरात. शिरोडेचो भाजपाचो विधानसभा वेंचणुकेचो उमेदवार सुभाष शिरोडकारा खातीर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन प्रचाराक सुरवात केल्या. सुभाष शिरोडकाराकच वेंचून हाडपाचो उलो ताणें मारलो. पूण म्हजे संबंद शिरोडकाराक एक आव्हान आहा. खंयच्याय तरी आमिशाक बळी पडो नाकात. जे आपलो फक्त वैयक्तीक स्वार्थ आनी आपलो वैयक्तीक फक्त अर्थकरणूच आज ह्या लोकांनी केल्लें आसा. पर्सेंटेज आनी कमिशनाच्याच माध्यमांतल्यान फाटल्यान रावन ह्या लोकांक आज गोरगरीब जनतेक आज फसयलेले आसात. अशी परत एकदा चूक ह्या लोकांनी करूं नाकात. कितें कोण घालता किंवा 2 दिसां खातीर मेळटा म्हणून विचार करचो न्ही. गोंयच्या हिताच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज सगळ्यांनी विचार करचो आनी सुभाष बाबू शिरोडकाराक एका मत मारून तुमी मोठ्या धक्क्यान निवडून हाडचे. काँग्रेसीचो उत्तर गोंय लोकसभा वेंचणूक उमेदवार गिरीश चोडणकारान आयतारा पर्वरी आनी कळंगूट मतदारसंघांनी प्रचाराची भोंवडी काडली. काँग्रेस समर्थक आनी काँग्रेस वावुरप्यांची व्हडली फळी ताचे बरोबर वावुरताली.
we are very happy that this time we have a candidate who we feel, all of us feel that will do something, will change what has gone wrong in the past. We've always been for Congress. That's what Kanpur constituency has been known for. There's been ups and downs, but nevertheless, this time there will be a change with Girish Chodankar coming in. जर आमकां रिलीफ मेळटले गोंयकारांक जाल्यार ते गिरीश बाबूच दिवं शकता. गिरीश बाबूच तोंड उगडूं शकता. गिरीश बाबूच क्वॉलिफायड आसा आनी फक्त सेंट्रलाकूय न्ही, आमच्या लोकल राजकारणात सुद्दां मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पाडूं शकता. जाल्यार तुमचे हात उलो मारलेलो आसा तुमकां, जेन्ना तुमी ह्या हांगे फुडें रावून काम करचें आनी गिरीशाक साथ दिवची. मांद्रे मतदारसंघाची पोटवेंचणूक जीत आरोलकार अपक्ष म्हूण लढयता. ताका खंयचेच राजकीय पक्षाचो तेंको ना, तरी लेगीत आपूण जिखून येतलो असो आत्मविश्वास तो उक्तायता. सायलंट वोटर आपल्याक तेंको दितले हो ताचो हावेस. आमी इलेक्ट जाल्या उपरांत आमी खंय आसतले थंय गव्हर्मेंट जातलो इतले लोकांक सांगूंक सोदता. ह्या धमक्यांक भियो नाकात. वचात थंय धमके दितात की तुजी ट्रान्सफर करतले, तुजे हे करतले, तुका कामां सस्पेंड करतले. हे वचात ते धमके दिवपाचे बंद करा. ते लोक आतां पिशे ना, हेंचे धमके दिवन आयकून थकलेले आहात. जे आपणाक व्हडले व्हडले मिरयतात जायंट किलर म्हणून, हेंकां आजून खबर ना सायलंट किलर म्हटल्यार कितें ते. भाजप आनी काँग्रेसीक म्हापशेकार भायर येतले असो विस्वास म्हापशेची पोटवेंचणूक लढोवपी आम आदमी पक्षाचो उमेदवार शेखर नायकाक आसा. Both of these come from the same house that have reduced MAPSA to the state it is in today. So whoever you vote, MAPSA is not going to get better. And MAPSEkars know that. They want a fresh start. They look up to Aam Aadmi Party as a real option. Even though we may not have 200 volunteers working with us, we will have at least 20,000 votes in our pocket on the day of election. Is my strong belief. पदाधिकाऱ्यांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलेलो आहा. म्हाका फोन येतात की आमी तुमच्या फुडल्यान आहात, आमी तुका फाटल्यान सपोर्ट करता. शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लढोवपी दीपक ढवळीकराचो उल्लेख ताच्या विरोधकांनी भायलो असो केला, पूण ताणें आपल्या विरोधकांक वेगळीच जाप दिवन तांची तोंडां बंद केली. पळयात. गेली 30 वर्सां अडचणी सोडोवपाचो प्रयत्न कोणीच करूं ना, फक्त आपली पोळी भाजून घेतल्या. आनी आज भायलो म्हणून लोकांक चिंतोवपाचे प्रयत्न चल्ल्या. आतां भायलो कोण, भायलो आमी काय भायलो मुख्यमंत्री हेच लोकांक कळना आला. पूण आज तर आमच्या प्रचाराक तर सहभागी जाल्ले 100% शिरोडेचे गोंयकार आहात. मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार, फोंडेच्यान आमचे खबराकार कृष्णा नायक आनी परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.